मायकल बेमन, बाबा एंथनी सिल्वा आणि दोन्ही टीमी आणि आज जिंकल्यात ते कलंगूट वेटरन जिंकल्या पण लास्ट 2 गोली आमचो फातोर्डेचो सॅबी खातीर जाल्या. एक ताणें मारल्या, दुसरो पास सारको पावरफुल जानत पास. सो कलंगूट जिंकपाक म्हणून फातोर्डाचो रोल आहा. एनिवे बरें दिसता की हे डायनॅमिक गोवन्स ग्रुप जे युकेन सेटल जाल्ले गोंयकार हे गोंया येतात आणि गोंयचो स्टेट स्पोर्ट फुटबॉल म्हळ्यार आमचे मातयेचें कनेक्शन हे रिवायव करपा खातीर एक वेटरन टुर्नामेंट करतात. आणि हो वेटरन टुर्नामेंट कोणा खातीर करतात इन एड ऑफ ऑल दोज हू आर फायटींग फॉर गोवा लायक एंथनी सिल्वा आनी हे जे टिमिस्ट आहा यांच्या खातीर आज सरकार सगळे फूल गोवा होलसेल विकूंक शकना. ताणी विकपाक काडला. आमचे लूट मारपी आमचो सरकार आहा जो सरकार कुडके करून गोंय विकूंक घालाच. पूण गोंय तर घाटार कंप्लीट विकपाचें आहा सरकाराक. ते मातशें इल्लें तरी उरलां. हे एक्टिविस्ट गोळ करतात आनी गोंयकारपण राखूंक सोदतात. तांचे एडान केला म्हणून टुर्नामेंट म्हाका दिसता एक बरो दिसता. आनी एक लंडनकारांचे गोंयचे खातीर आपले काळीज कितलें हाऊ मच इट बीट्स फॉर गोवा हे दिश्टी पडटा. ताचे खातीर हांव तांकां परबी दिता आनी मागता की तांणी एकवट लंडनाक बरो राखचो. कित्याक लंडनचे एकवटान खूब वस्तू बऱ्योय जाता आनी वायटूय जाता. गेले खेपे इतलें जालें की मदींच एक उजो जालो आनी ते उज्या खातीर हे चोर आतां निवडून आयल्यात. आज जो सरकार आमचो गोंयान आहा कित्याक थंयच्यान लंडनच्यान एक कॅम्पेन जाली की बाबा एक नवें कितें तरी करुया म्हणून. आनी तें नवें जालेंच ना आनी हाका चान्स पडलो. फुडें गोंयान असो चान्स कोणाक लोकांक चान्स पडचो न्ही आनी गोंयकारां भितर एकवट उरचो हें हांव देवा कडेन मागतां. आनी लंडनकारांचो चड करून आमची डायस्पोरा म्हणून आहा हे डायस्पोराचो व्हडलो रोल आसतलो गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी बऱ्या लोकांक मुद्द्यार पावोवपाक. आज आमचो पेले इंजर्ड जाल्लो आहा. एवरी डे गूड डे बट टुडे नॉट अ व्हेरी गूड डे. ताजे मनान आहा की दांडो ग्रावंड फुडें जावचो म्हणून. तो म्हणटा तुमी पावरान येयात मागीर दांडो ग्रावंड करा म्हणून. सो ताका हे 2 वर्सां दांडो ग्रावंड कसोच जायना असो दिसता. ताणें उदक सोडिल्लें आहा. आमचे हिंदू धर्मान उदक सोडटात म्हळ्यार कितें कांय जावचें ना म्हणटा. आनी हे 2 वर्सां सोडल्या. हे 2 वर्सांक गोंयचें बरें कांय जावचें ना हें ताका खबर आहा. हे म्हाका दिसता रस्टीक विजडम हो आसप सारको आनी एक मनान आसून तोंडांतल्यान तें सांगपूय सारकें. आज ऑल इन ऑल आज कलंगूटचे जिंकल्यात आनी आमचे बाणावलेकार जे हल्ल्यात आनी दोगांयनी पार्टिसिपेट जावन दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयकारांचें फुटबॉल आनी गोंयचें कनेक्शन हें सदांचें आसतलें आनी हें तशेंच जितें दवरूंक जाय. फुटबॉल इज गोंयकारपण आनी हें राखून दवरलें आनी ताजे खातीर हो टुर्नामेंट केलो म्हणून सगळ्यांक परबी दिता. म्हाका हांगा आपयलो आनी तुमी दोन उतरां आयकले म्हणून देव बरें.